सुकतेक लागून बिरेस्तारा सकाळी सुमार 4 वरां सारमान स्टॉक न्हंय मार्गा वयली फेरी सेवा बंद आशिल्ली देखून ह्या मार्गाचेर प्रवासी अडकून पडले। फेरी सेवा बंद आशिल्ल्यान नेमान प्रवास करपी प्रवाशांची गैरसोय जाली। बिरेस्तारा सकाळी मांडवी न्हंयत मदीं स्टॉक वटेन भाट पडिल्ल्यान टॉक ते सारमानस न्हंय मार्गा वयली फेरीपोर्ट सेवा बंद दवरची पडली। सकाळच्या 10:30 वरां मेरेन फेरी सेवा बंद आशिल्ली। ताका लागून दोनूय वटेनच्या फेरी धक्क्याचेर प्रवासी अडकून पडले। कांय जाणांनी तर परती वाट धरली। न्हंय येरादारी खात्यान ही समस्या कायमची सुटावी करची अशी मागणी ह्या मार्गावेल्यान नेमान प्रवास करपी अमय प्रभुगांवकर हांणी केल्या। सो 7-7:30 ह्या दरम्यान प्रवास करता हांव फेरयेन सकाळचो आनी इल्ल्या दिसा कितें ना कितें प्रॉब्लेम हो आसताच। फाटल्या दिसांनी ट्राफिकेचो प्रॉब्लेम जातालो, 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स ताका प्रॉपर ट्राफीक चॅनल करपाक कोण नासले, पण आतां ते ट्राफीक रावतात कोण तरी, तो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो। बट इल्ल्या दिसा बाकीच्यो प्रॉब्लेम्स इल्ले दिसा फेरी मोडटा आनीक भरती सुकती। तर आयज कालच्यान आतां परत सुकतेचो प्रॉब्लेम जावंक लागला। सकाळ फुडें सुकती सोंपली दिसता, उदक वाडना आतां तरी फेरी अजून तरी बंद आसा। हांव म्हणटा की हेजेर कितें तरी एक तोडगो काडपाक जाय। तोडगो इन द सेन्स आतां आमकां भितरल्या चॅनलांसून फेरी वयता, हितून दोनूच फेरी वयता। मदींच रापाचें काम चालू आसलें तेन्ना फेरीबोट त्या वटेन दवरताले आमोण्याच्या ऑपोजीट। तर आमी जर हांगासून 2 फेरी अश्यो आनी 1 फेरी तशी जर लायत जाल्यार हो प्रॉब्लेमूच सॉल्व जावंक शकता। सो डिपार्टमेंटा कडेन मागता आनी बाकीचे जे कोण आसा तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन प्रॉब्लेमाक हात घालचो।